म्हादयच्या विशयाचेर अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा चर्चा करपाक तयार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। 4 दिसांचे अधिवेशन 4थ्या दिसा सोंपता, मुखार कामकाजूय उरचें ना, देखून 5व्या दिसा मेरेन अधिवेशन वाडोवपाचो प्रश्नूच येना, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। जेन्ना असेंब्ली 4 दीस ठरल्या त्या असेंब्लीन आमी पयल्या उतराक सांगलें 4थो दीस जो आहा हो म्हादय खातीर दी, आमी ओपन आसा, म्हादयचें डिस्कशन जावनी, आमकांय म्हादयच्या संवर्धनाची तेंच्या पेक्षा चड चिंता आसा। त्या खातीर ताका सरळ सांगलां ब्रेस्तार दीस आमी म्हणजे सरकारा कडल्यान म्हादयच्या डिस्कशना खातीर स्पिकराक रिक्वेस्टूय केली। अरे कशें आहा दादा, 4 दिसाची असेंब्ली आमी कापूंक ना, असेंब्ली मुळात 4 दिसाची आहा। गव्हर्नर एड्रेस जाल्या उपरांत बाय रूल तुमकांय खबर आहा 3 दीस असेंब्ली चलता। ओके, गव्हर्नर एड्रेस पयलीं 1 दीस कांयच नासता, ते दिसा कांय ना, मागीर 3 दीस एक्चुअली बाय रूल 3 दीस तेजेर डिस्कशन करपाक आमी 3 दीस दवरलेली तशी, आनी फुडलो बिझनसूच ना, आनी कशें बेश्टोच वाडयतले ते असेंब्ली कर्टेल करपाचें कारण कितें? अरे कर्टेलचो विशयच ना, हे फावटीची असेंब्ली 4 दिसान आसतली, फुडली जी आसा पळय वोट ऑन अकाउंट घेतली जाल्यार ती 4 दिसांतली, मागीर 21 दीस जातली परत। सेम लास्ट टायम पूर्ण बजेट सेशन जेन्ना घेवपाक जाय पळय न्हू तेन्ना 21 दीस असेंब्ली जातली।